आंबे झाड म्हाका दिसता चड करून ते झाड म्हणजे म्हणटा ते मांगलेस म्हणटा पळय त्या टायपचें ते झाड. ते झाड इतले ताका बरें आयला फ्रुट्स आयल्या ते लोडेड जाला आनी ते एक्चुली ताका दोरयो तेंच्यांनी घातलेले वेट्स ह्या करपाक लागून. सो हॅवी लोड आसल्या कारणान ते पेचोन कंप्लीट खाला पडला ते गाडयांचेर पडला. गाडयांक थोडीशी डॅमेज जाली. तितून गाडयेक एक डिझायर आशिल्ली, एक पल्सर आशिल्ली, डिओ आशिल्ली आनी एक एसएस गाडी आशिल्ली. सो ताका कितें डॅमेज जावच्या पयलीं आमी ते सारके वस्तीन ते भायर काडले. ह्युमन इंजरी सर हितून कितें? नो ह्युमन इंजरी. ओके. म्हणजे अकस्मात वेटान झाड पडलें. नॅचरली इट इज नॅचरली ड्यू टू ते प्रोड्यूस. सो टोटल 4 गाडयो डॅमेज आहेत. पहले त्या गाडयो काडल्यो ह्यो पोनाक उरल्यो त्यो उरल्यो ह्यो 4-5 डिओ 2 डिओ ती एक्टिवा ती 4 व्हिलर तरी चालवा मातशी जाल्यार तिवूय डॅमेज जाता. मेन पळय सगळो जड पार्ट आहा तो दुर्गार फिरकविल्लो टँकीच्या नाल्यार तो ऑलमोस्ट सगळ्या हेच्या गाडयाचेर आनीक पडपाक लागलो. दुर्गा ती सेफ जाले गाडयो तरी त्याला तेचेर गेलो. ओके. केन्ना पडलेलो हांव? हो मरे एक 4 दिसांनी पयलीं खाणू पडलो आनी 4 दिसांनी हांव खाणू पडटा गॅरंटी आसली कित्याक तो एक आनी आतां पयला आवाज येयलो घो पयल्यार लोक सगळे धांवले आवाज येयलो घर घर लोक थोडे पळना बसता.